नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। नव्यांच्या राष्ट्रीय कर्णावेल्यान विरोधकांचो विधानसभेन बोवाळ। गोंय सरकारान राज्यांतल्यो नव्यो राष्ट्रीय कर्णा खातीर विकल्यात, केंद्र सरकाराक विरोधकांचो आरोप। रियल इस्टेटी खातीर जुवारी कंपनीची जमीन विकपाक दिवचे ना परवानगी। आमदार विजय सरदेसाईन विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्याची जाप। कोयर व्हरपा खातीर हॉटेल आनी उद्देगांत नोंदणी केल्ल्या खाजगी कंत्राटदारांचे परवाने करतले रद्द। ह्यान फुडें सगळ्या खाजगी कंत्राटदारांक घन कोयर वेवस्थापनात नोंदणी करप सक्तीचे, मुख्यमंत्र्याचे विधान। उपप्रश्न खोडले म्हणीत सभाघरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आक्रमक। सभापतीन मध्यस्थी करून तोडगो काडपाचे दिले उतर। उसगांव घरा कुशीक आशिल्ल्या व्हाळान बुडून सान भुरग्याक दुर्दैवी मरण। फोंड्या पुलिशेन केलो पंचनामो। केरळांतल्या वायनाडान पालसणां कोसळपाचे घडणुकेन मरप्यांचो आंकडो पावलो 320चेर। 200 जाण बेपत्ता, शेकड्यांनी लोक जखमी। अजूनय पावसाचो नेट कायम। केरळांतल्या 11 जिल्ल्यांतल्यो शाळा बंद। आता खबरो विस्तारांत। गोंय सरकारान राज्यांतल्यो नव्यो राष्ट्रीय कर्णा खातीर केंद्र सरकाराक विकल्यात असो आरोप करीत विरोधी आमदार सभापती मुखार दाखल जाले। हे विशीं पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेर हांणी दिल्ले जापेक तांच्यांनी हरकत घेतली। 2010 वर्सा काँग्रेस सरकारान न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा खातीर विरोध केल्लो। ते उपरांत आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरांच्या फुडारपणा खाला भाजप सरकारान न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा खातीर परवानगी दिली असो आरोप आमदार कार्लोस फेरेरा आनी हेर विरोधी आमदारांनी केलो। Question was very specific. The reasons for initially rejecting and subsequently accepting the proposal received from the central government regarding the national rivers. And here, the Honourable Minister might have not noticed when this reply has come. It's very dodgy, and the dodgy reason is this. It says in 2013 proposal was studied and state government has the apprehension that central government may interfere with the state affairs and may take all powers under central ministry, and the proposal was initially not considered. And then they say under 246 of the Constitution article that is because it's nationalization of rivers and therefore you are bound. I agree. Now just see this, I agree with the views of my predecessor at page 35N. Then, that is in the year 2011, when the then union government was biased towards the state, which changed in government in May 2014 at the center. The attitude of the central government towards states has changed due to federalism type of governance being followed, whereby central government share of the state has increased and the powers also decentralized. Looking at this positive attitude of the union government towards the state government. Now, much what's then I'll put the question. Wait. Sentence was looking at this positive attitude of the union government towards the state government, I agree for the proposal at X or 3 page, and the same is approved. And minister says, just signs it, and secretary says, government views may be communicated accordingly. The chief minister was Parsekar. So you know आमच्यो गोंयची गव्हर्मेंटाक आसले, नॉट विथ द सेंटर. स्पीकर सर जेन्ना हें नॅशनलायज करपा येयल्लें, गोवा आनी केरळ आमकां कंपेर केलें, तें लिस्ट येयल्लें, केरळान आपल्यो 10 न्हंयो ते लिस्टार डिलिस्ट केल्यो, कित्याक लॉक तेजेर डिपेंड आहा म्हणून. पूण आमच्या गव्हर्मेंटान सोयी न्हंय दिल्यो, कांयच एटेम्प्ट करूं ना खंयची न्हंयच काडपाकय. सो म्हगे फर्स्ट क्वेश्चन इज, why did you not oppose on the same ground as Kerala, where our dependence on our river is the same? And will you write to National Water Act 2016 to delist it? हे विशीं पर्यावरण मंत्री हांणी दिल्ले जापेक विरोधकांनी हरकत घेतली आनी न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा वयल्यान विरोधकांनी विधानसभेत बोवाळ घातलो। गोंय सरकारान राज्यांतल्यो न्हंयो राष्ट्रीयकरणा खातीर केंद्र सरकाराक विकल्यात असो आरोप करीत विरोधी आमदार सभापती मुखार दाखल जाले। सर एका बेश्टो आरोप करपाची संवय जाल्ली आहा। टायमपास बिलकुल करिना। तूं जाय जाल्यार एमओयू दवरपाक तयार आहा, दवरता। स्पीकर सर आरोप करपाची संवय जाल्ली आहा। तुमचे उत्तर तांणी दिले न्ही, तुमच्या तुम्ही जितले प्रश्न
प्रश्न तुम्ही विचारले, तुम्ही वेळ घेतलो, तुम्ही अरे जाग्यार काय बसात. शिकूंक ना तुमका बेश्टो भास जाल्ला जाय जाल्यार एमओयू सायन केला गव्हर्मेंटात पयले फावटी I नॅशनल have बिल not पास केल्या completed. उपरांत जो जाग्यार एमओयू बसात. सायन केल्या गोवा ही एकमेव स्टेट आसा जाग्यार बसात, त्या जाग्यार स्टेटीच्या बसात. अंतर्गत असो एमओयू स्टार्ट करून आम्ही जो माननीय आसा सदस्य, पयले गोवा माननीय सदस्य सगळे तुम्ही जाग्यार वचून बसात. जाग्यार वचून बसा तुम्ही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रिअल इस्टेटी खातीर जुवारीची जमीन विकपाक सरकार परवानगी दिवचे नात ह्या प्रकाराची सखोल चौकशी करतलो म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंत आश्वासन दिलें. रिअल इस्टेटीच्या उद्देशान जुवारी जमनीची विक्री करपाक सरकार दितले काय असो प्रश्न गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केल्लो. ताका मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. फुडलो ताणें सांगलें रिफ्लेक्ट जायना कित्याक तें आपूण कशें तें पळयता रिफ्लेक्ट जातलें म्हणटकर आमकां गरीब बारीक लोक गोंयचे बारीक लोकांची स्कीम जी केल्या तातूंत आमकां शर्मा जयसिंगानी ही सगळीं नांवां आमकां दिसतलीं आनी आमचो सरकार ताजेर पूर्णपणान कांयच तांकां कांय कसलो प्रॉब्लेम ना. आतां दुसरो स्पिकर सर प्रश्न म्हजो अशें धरया की जुवारी आग्रो कॅमिकलान चिंतलें की आपली बाबा धंदो बिंदो बरो जायना कित्याक ते आतां डायरेक्टली हें बी कितें एफ्लुएंट आहा तें हातून वेलसांव सोडटात नुस्तें बी पॉयजन करून काबार करतात. सो तांणी चिंतलें हो धंदो आमचो फर्टिलायझराचो बरो चलना आमी धंदो बंद करतात प्लॉट करून विकता म्हणून कित्याक ती CRZ एरिया ऑल सी व्यू स्पिकर सर दॅट इज बेटर दॅन द गल्फ ऑफ गोवा दॅट वील बी द पेनिन्सुला ऑफ गोवा. स्पिकर सर अशें जर जालें जाल्यार तुमी ही एरिया प्लॉट करून विकपाक अलाव करतले. जुवारी आग्रो कॅमिकलान फॅक्टरी बंद केली मोडली आनी सगळे प्लॉट करून विकले तर जाल्यार तूं अलाव करतलो. स्पीकर सर आमकां ASGक धाडलेलो रिपोर्ट अजुनूय येवंक ना एज फार एज ASGक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या धाडलेलो रिपोर्ट अजून येवंक ना. ओके आमी डिटेलान हाजी चवकशी करता आनी ताणें जें सांगलां आसत जाल्यार आमकां पूर्ण परमिशनां दिल्ली सुद्दां जरी कॅन्सल करची पडली आसत जाल्यार फ्लोर ऑफ द हावस सांगता आमी कॅन्सल करता. कोयर व्हरपा खातीर हॉटेल आनी उद्देगांत नोंदणी केल्ल्या खाजगी कंत्राटदारांचे परवाने रद्द करतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें सभाघरांत सांगलें. ह्यान फुडें सगळ्या खाजगी कंत्राटदारांक गन कोयर वेवस्थापनात नोंदणी करप सक्तीचें आसतलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आमदार आंतोन वाझाच्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री उलयतालो. लूट म्हणजे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन अंतर्वाद. कोर्ताली कोमदाद आसा हांयसर आमकां एक ट्रक जो गार्बेज घालता तेन्ना आमी रेड हँडेड दवरलेलो आनी हो 7 तारखेर जुलयाचे 7 तारखेर रेड हँडेड दवरलेलो आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी. आमची कोर्ताली सांकवाडे केलोसी कमदाद आसा हांगासर आख्खी गार्बेज हाडून डेब्रेज हाडून सारकी भरलेली आसा रायट हँडेड दवरलेलो. आनी लास्ट टायम CM सरान सांगलेलें 19 तारखेर जे कोणाक आमी रायट हँडेड दवरता ताका आपल्यान कंप्लेन दी म्हणून. हांवें आमचे पंचायतान कोर्ताली कमदाद पंचायतान ताका कंप्लेन पुलिशेक कंप्लेन केल्ली. हांव मागता जाता तितले बेगीन हाका परमिनेट एक वर्स कॅन्सल करता म्हणून सांगलें. जाता तितले बेगीन ताचे परमिट कॅन्सल करचें. स्पीकर सर एकूच मिनिट मंत्री एक मिनिट स्पीकर सर ताणें जो प्रश्न विचारलो कोणी तरी भायल्यान सगळो कचरो हाडलो आनी आपल्या ग्रामपंचायतीच्या एरियेत उडयलो ताजी तेणी कंप्लेन दिल्या प्रमाणे आमच्या डिपार्टमेंटान गाडी सीज केली कोर्टांतल्यान तेजी गाडी रिलीज केली. इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना पंचायत एग्री जाली दिसता प्लास्टीकचो कचरो आपूण काडटा म्हणपाक बरोबर मिनिस्टर एग्री जाली आसतली. बट अशा वेळार आतां जर पंचायत काडिना किंवा म्हाजें म्हणणें आसा की तशें पळोवंक वचत जाल्यार जो कचरो भायलो हाडून जो कोण उडयता जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे ताजो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा पळय न्ही ताज्याच कडल्यान तो काडून घेवपाक जाय. Yes. ताज्याच कडल्यान आनी तेज्या कडल्यान तो क्लीन करूंक जाय. हल्ला ताका फायन स्पीकर सर मेन स्पीकर सर एक म्हणजे स्पीकर सर एका ऍड करता प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर जे बेश्टे हॉटेलां कडेन फॅक्टरीं कडेन जे रजिस्टर्ड आसात पळय न्ही ते कॅन्सल करता आनी कॉन्ट्रॅक्टर आतां सगळे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडरूच हाडटा. हांवें जें पयर सांगलां तें म्हणजे ताजें कितेंय जालें आसत जाल्यार आमी जबाबदारी घेवपाक शकता. आमी जबाबदारी घेता वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कंपल्सरी करता. आतां कोणूच जो तिसरो कॉन्ट्रॅक्टराक बेश्टो रजिस्टर्ड करपाक दिना
हॉटेलाकूय दिना फॅक्टरीकूय दिना अनलेस एंड अंटील ही कम्स अंडर अस वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन त्याच्या अंडर येऊन आणि आम्ही जबाबदारी घेता. श्री कृष्ण सागर शोध तो कोणाचे काढला होता एक आणि कोणाचो हाडला तेकाय सोदता आणि तेकाय फायन घालता की ह्याच फुडें असले कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही रजिस्टर्ड करून घेऊ नका. सर 1 year परमिट कॅन्सल करता तेजे 1 year परमिट कॅन्सल करता. ताजे गाडयेचे परमीट कितें आसा पळय न्ही कसलो ट्रक आनी कितें ते हांव करपाक लायता समजोन गाडी पळोवन तेजे. थँक्यू सर. रजिस्टर जावपाक जाय. कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्यो सगळ्यो रजिस्टरान मॉनिटरींग सिस्टम करता डिपार्टमेंट मरे करता एक सिस्टमूच घालता हांव सिस्टम घालता. त्यो सिस्टमात घाल कोणी कृष्ण सागर तारांकीत उपप्रश्न खोडला म्हणीत सभागृहात विरोधी पक्षफुडारी युरी आलेमाव आक्रमक जालो. प्रश्न मांडपाचे आमकां अधिकार दिल्ले आसतना विचारिल्ले प्रश्न पुसून उडयला म्हणीत युरीन विधानसभेत तिडक काडली. उपरांत सभापतीन मध्यस्थी करून तोडगो काडपाचे उतर दिले. स्पीकर सर 6A हो क्वेश्चन जो मुगे आज आशिल्लो हांवें ABDCDE 5 सब क्वेश्चन विचारले. एक सब क्वेश्चन H आणि 4-5 भायर उडयले. हे केसलो काय तो स्पीकर सर ते ट्रान्सफर जाले जाल नथिंग व्हाट लास्ट टाइम लास्ट स्पीकर सर ABCDE जुलै कित्याक गायला मागीर मागीर कितें आपयता हिंगा स्पीकर सर हे प्रश्न सारकी नाही जाले. स्पीकर सर ABCD आमचे जेन्ना आमकां तुमी अधिकार दिला सब क्वेश्चन विचारपाक एंड दे आर डिलीटिंग मंत्र्यान ताचे आन्सर केले. आन्सर दिले BCDE कित्याक कळ्ळें व्हाट अंडर व्हाट रूल माननीय मुख्यमंत्री उलयतात अंडर व्हाट रूल यू हॅव टेकन इट सर एलोपॅथी ह्या हावजाचो टाइम वेस्ट करपाचो टाइम वेस्ट तुमको जाय टाइम पास ज्या कोण पद्दतीत तो एग्रेसिव्ह हे जाता चड हे करूं वचनाका aggressive न्हू. म्हाका दिसता बाकीचे why this is pertaining to hinga fraud asa there is a fraud because there is a fraud that is why they want to hide this 7 तारखेर आमचे कोर्टाने क्वेश्चन विचारले जाल्यार मागीर बसून घेत तूं पोस्टपोन कर हे क्वेश्चन स्पीकर सर ताजे आन्सर ताणें केले म्हणून सांगलें. किती आन्सर दिला ABCDE म्हाका काल आन्सर मेळा फकत HBCDE डिलीट केला. कित्याक डिलीट केला 5 सब क्वेश्चन विचारपाक अधिकार आहा. हे 5 आन्सर ABC बारके 4 लाईन गेले. एक मंत्री आन्सर करतात. Then why was it not put? Honorable Minister, I understand your sentiments. I'm okay with it. Another question of But the sentiments. speaker, And the opposition leader. understand. I put A. ऑपोजिशन लीडर श्री युरी आलेमाव Why you are not allowing that? भविष्य हांव सुद्दां पळयतां त्या विशयाचेर. चल उसगांव कुस्मे नाणूस वाठारांत घराकुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत बुडून 2 वर्सां पिरायेच्या चल्याक दुर्दैवी मरण आयलें. मरण पाविल्ल्या चल्याचें कुटुंब मूळ झारखंडचें आसून सध्या ती कुस्मे नाणूस वाठारांत भाड्याच्या कुडीन रावताली. फोंड्या पुलिशेन ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. काल मोठ्या प्रमाणात पावस जालो. रातच्यान काल पावस आसलेलो आनी मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक न्हंय जी आसा वाळवंटी न्हंय जावं मांडवी न्हंय म्हूण जावं दुसागर न्हंय जावं उन्हाळ्या न्हंय प्रत्येक न्हंय सामतोडून भरून वताल्यो आनी सगळे घरा शेजारी बी लोकांचे उदक जालें. काल अशीच एक घटना घडली की उसगांव कुस्मे नाणसा हांगा जे एक झारखंडचे कुटुंब भाड्यान रावताले आनी 2 वर्साचो भुरगो तेज्या आवयच्या हातीन आसलेलो हाती धरून खेळटालो आनी ती मोबायलाचेर उलयताली. मोबायलाचेर उलयत केन्ना हातींतलो सुटोवन तो व्हाळान पडलो आनी बुडोन मेलो हें तिकाच खबर ना. जेन्ना मोबायलाचेर उलोवन सोंपतकीर तिणी जेन्ना भुरग्याक सोदलो आपल्याला जाल्यार भुरगो ना. भुरगो पयले व्हाळा बुडोन मेल्लो आसलो. तेजे हे घटनेचो पंचनामा जे फोंडा पुलीस आउटपोस्ट आसा उसगांव तिस्क तेंच्यांनी पंचनामा केलो आनी मृत्यूदेह ऑस्पिसियो मडगांव धाडलेलो आसा आनी बाकीचो जो तपास आसा तो फोंडा पुलीस करता. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केडेकर. फाटल्या कांय दिसां सावन देशभर व्हड प्रमाणात पावस पडटा. केरळांत पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळीं केरळांतल्या वायनाडांत पालसणां कोसळपाची घडणुकेन मरप्यांचो आंकडो 320 पावला. पालसणां कोसळप आनी हुंवाराचो सगळ्यांत चड फटको केरळांतल्या मुंडकाई, चिरलमाला, अट्टमाला आनी नोलपुजा ह्या 4 गांवांक बसला. मजत कार्यांत लश्कर, नौदळ, NDRF राज्याच्या आपत्ती निवारण दळान वांटो घेतला. वायनाड पालसणां कोसळून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आनीकूय वाडपाक शकता. आतां मेरेन सुमार 320 जाणांक मरण आयलां. 200 जाण बेपत्ता आसात. तशेंच शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्यात. हांगा अजुनूय पावसाचो नेट कायम आसा. ताका लागून केरळांतल्या 11 जिल्ल्यांतल्यो शाळा बंद दवरल्यात.
पावसाच्या नेटा वेळार लामगांवच्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक भायर सोडिल्ल्यान उदक वाडलें आनी शारांत घुसलें अशी धक्कादायक माहिती फुडें आयल्या तसो आरोपूय लोकांनी केला. बिरेस्तारा पावसान अक्षरशः धुमशाणा घातली. दिवचल शाराक हुंवाराचो फटको बसलो. बाजारा सयत शारांत उदक घुशिल्लें. पावसाच्या उदका बरोबर लामगांवच्या माथ्यावयल्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक भायर सोडिल्ल्यान उदकाचो लोड वाडलो असो दुबाव दिवचलकारांनी उक्तायला. लामगांवच्या माथ्यार आशिल्लें मायनिंग पीट तुडुंब भरिल्ल्यान ते असुरक्षीत जाला. सध्या अश्वशक्तीचे 3 पंप वापरून हे उदक दिवचलचे न्हंयेक जोडपी नाल्यात सोडटात अशी माहिती मेळ्ळ्या. आता महिन्याभरान हे दुसरे फावट जाली. हे सायडीच्यान उदक हे अशें केन्ना येनासलें. सगळी बुट्टी येता ती ओके आहा, पण हे वेगळ्याच पद्दतीन उदक येता जेणे करून आमकां सगळें सामान हाडचें पडटा प्रत्येक फावटी. आतां अशेंच जर जालें जाल्यार आमकां रातचें न्हिदपाची सुद्दां हें मेळचें ना. सो आमकां जागे रावचें पडलें उदक येतलें काय ना तें पळोवपाक. साधारण कित्याक लागून हे उदक अशें दिसता आमकां? तेच आमकां कळोंक जाय न्हू. आमकां कळना न्हू कित्याक लागून येता. उदक हा जे मायनिंगसून येयल्लें जावन अशी शक्यता आहा. त्या लास्टाक म्हणजे उदक आयिल्ल्यान मायनिंगून येयल्या मागीर डिक्लेअर जालेलें आहा. म्हाका दिसता हे आतां जे प्रॉब्लेम दिसता. कदाचित ते मायनिंग पिटातले उसपता आसतले किंवा खंयचे तरी धरणाचे उदीक ते सोडला. प्लस हे जे कितें आतां कॉन्क्रीट जंगल जाला त्यामुळे जे निर्माण जाल्ले जे मानवी हे आहा ताका लागून आसूं येता. पूण कितें आसूं ह्या सरकारान हेचेर बारीक लक्ष घालचें. ही सगळी मायनिंग एरिया आणि हे मायनिंग एरिया हो सगळो डम आसा. आणि तो जो कॉर्नर जो पळयला तुमी त्या कॉर्नराच्यान मायनिंगेचें उदक सोडटा आणि ते उदक सोडल्या कारणान हो जो व्हाळ आसा हो गेले म्हाका दिसता 2021 उपरांत ही गेल्या 20-22 वर्सान ह्या सिजनाक 3दा ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली आहे ह्या पावसाक. आणि हेचे मुख्य कारण म्हणजे एक तर कारण हे मायनिंगेचे हेचेर कोणाचें लक्ष ना. सेकंड हो जो व्हाळ आसा हो शांतादुर्गा पर्यंत थंय जो शिवाजी महाराजांच्या पुत्याक तो असो जो वयता हो व्हाळ कितलींशीं वर्सां हेचेर कोणी लक्ष दिवंक ना. हो जर व्हाळ जर डीप घातलेलो हेचेर जर WRDन खोलाय घातलेली किंवा जे लोकल आमदार तेंच्यांनी लक्ष दिवन जर हेचेर गेले 3 वर्सां जाल्यार कोणी कांयच करूंक ना. आनी तेच्या पयलीं हे व्हाळ हे करूंक ना. हे जर केल्ले जाल्यार जे उदकाचो जो फ्लो आसा तो उदक जेन्ना खोलाय मेळटा तेन्ना त्या डायरेक्शनान वयतलो. पण आयज जाला कितें आयज खरी जर बिचोले वाचल्या जाल्यार लामगांवा खातीर कित्याक हे जे व्हाळाचें उदक आसा तुवें पळयलें हे उदक अख्खें हें भायर येयलां. घरा सुद्दां बुडल्या भायर येयलां. आनी हे जर आयज खंय तरी हायटीर आसले जाल्यार अख्खे बिचोले आयज जो पर्यंत मार्केट मेरेन जें उदक भरलां बोड्ड्या मेरेन जें उदक भरलां जाल्यार अख्खे ते बिचोलची ती मार्केट एरिया ती सगळी आयज तुडंब आयज दुखतली आसली. आनी ही परिस्थिती आहा. आयज हांव CMाक मागता WRDक मागता की हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. उटंगराच्या पावसाक लागून सांखळे दिवचले धरून उत्तर गोंयांत चडशा वाठारांत हुंवाराचो फटको बसला. आतां मातशें हुंवाराचें उदक देंवलां. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी आपत्ती वेवस्थापन ह्या परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रस्त्याचेर चड उदक भरिल्लें आसतना लोकांनी उदकान गाडयो व्हरच्यो न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें. उत्तर गोंयांतल्या भागात खूप मोठ्या प्रमाणात गाडी काल गिरायक केला. आयज एक 2 वरांनी सगळें कमी जालें. सो कलेक्टर आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटाची पुराय टीम ती फिल्डार आसली सगळे जाण मॉनिटर करताले. फ्लड झोन एरिया बेडीचे प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती सगळी प्रिकॉशन्स सिरियसली घेतलेले आनी आतां एक ते सगळें मॉनिटर करता. लोकांनी काळजी घेवची. अननेसेसरी उदकान गाडयो घालच्यो न्ही. हांव परत तेंच सांगता तशें आसा. एक्सेस पावस जो पडटा पळय तो कोणाच्या हातान तो पडत रावता. आमी प्रिकॉशन्स जी आहा ती घेवपाक. उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी गोंय उद्देगीक उदरगत दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत विचारांत घेतलें. मात विरोधकांच्या हरकती उपरांत गोंय उद्देगीक दुरुस्ती विधेयक उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी फाटीं घेतलें. सभाघरांत बिरेस्तारा उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी गोंय उद्देगीक उदरगत दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत विचारांत घेतलें. गैरवेव्हार करपी संचालकांक अपात्र करपा सयत संचालक मंडळाच्या बसकांच्या आंकड्यांत बदल करपाची तजवीज आशिल्ली. उद्देगीक महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांक तपासणी करपाचे अधिकार पायपलायन घालपाचे अधिकार दिवपाची तजवीज आशिल्ली. मात विरोधकांच्या हरकती उपरांत गोंय उद्देगीक दुरुस्ती विधेयक उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी फाटीं घेतलें. I request to move that Bill number 31 of 2024, the Goa Industrial Development Amendment Bill 2024 be taken into consideration.
The bill seeks to provide for amendments to the Goa Industrial Development Act 1965 to ensure greater transparency, address issues of conflict of interest, improved working of the corporation, and enhance the ease of doing business while ensuring that there is an organized and sustainable industrialization in the state of Goa. Very important is sub-clause 1. Clause F. Inga President of Small Scale Industries was actually amendment to Section 4 that you bought. In this, President of Small Scale Industries, and you're replacing this with President of the Goa State Industries Association. I believe small scale industries, there are many. Why you are doing this, you tell us. Speaker sir, J sub-clause 3, if you look, HH, number of directors being reduced from 3 to 2. And you are deleting the pharma representative. I feel this has to be maintained as 3. Why you are deleting this pharma, guys? You are trying to remove Goa's small scale industries and replacing with Goa State Industries Association. Who is going to be the voice of the small industry? Speaker said, then you are in clause 3.1.3, you are trying to reduce the number of experts from field of food processing, agriculture, biotechnology and pharma into 2 members. And pharma is to be replaced by any industry. I don't understand why is this. What is the logic behind this? Speaker sir, if you want to, and one of the conflict of interest, directors have to disclose if relatives have interest in IDC. Emma Baoji Mare clause. Speaker sir, now there is a thing that industrial estate means any site selected by the state government where the corporation builds factories and other buildings and makes them available for any industries or class of industries. Speaker sir, any industrial area available for commercial enterprises. You are trying to get commercial buildings in an industrial estate. This is the back door of getting this. You are forming some sort of a PDA within the IDC. In section 2F, that word where everybody is confused about the word enterprise. It's not an industry, it's an enterprise. Power to levy service charges. Speaker sir, under section 14C, such other services and amenities as may be provided by it, including provisions of street lighting at such rates as may be specified by the corporation. The intention has been very clearly explained. As Honorable Carlos very nicely said, that intentions are good. I will try to reintroduce the bill again on Monday. Whatever you have raised, I will try to readdress all the issues. I will try. Baba, just give me a chance to speak. Vijay, I will reintroduce it. I will reintroduce means withdraw the present one. No, there is no provision. There is no provision for reintroducing. You have to either withdraw. It has to be withdrawn. You withdraw it. Once there is a fault, it has to be withdrawn. Reintroduce confusion. I will bring about those amendments. Whatever you are saying will be incorporated. There is no scope for reintroduction. It has come for consideration stage. At consideration, it can be withdrawn. दिगामर कामत सांग मरे तू किती म्हणता consideration स्टेजाचेर reintroduce जायना स्पीकर सर consideration स्टेजाचेर reintroduce करूंक मेळना it has to be withdrawn. Speaker sir, as per the rules, as I know, it can be withdrawn. I am not making a prestige issue. I will withdraw and I will reintroduce it on Monday, Speaker sir. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.